नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. बिलीवर्साच्यो कार्यावळी करपी वादग्रस्त धर्मांतरांनी घुसपल्लो 5 पिलर चर्चीच्या डॉमिनिक डिसोजाक म्हापसा पुलिसांनी काल राती उखल्लो. बरोबर बायलेकूय उखल्ली. दुयेंसांतल्यान बरे करपाचे हायस दाखोवन बळजबरीन धर्मांतर करता म्हूण डॉमिनिकाचेर कागाळ जाल्ली. ताची घरकान्न जुआन मास्कारेनासाकूय ताच्या बरोबर पुलिसांनी अटक केला. पुलीस धर्मांतराचे प्रकरण उस्तिता. आम्ही आता असं म्हापसा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आनी तशीच आमकां एक गजाल आयकपाक येयली की डॉमिनिक डिसोजा हाका पुलिसांनी डिटेन केल्लो आसा आनी ताका आतां गोवा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टान उपचाराक घाल्लो आसा आनी पुलीस तेचेर फुडली कारवाय चालू आसा. Boss, Padle. Amit, what do you want to say? Boss, Ray. Dominic. Sir, Rama. Sir. Dallo, boss, lo. Okay, boss. Sir, Rama, sir. Boss, lo. Sir. भारत आधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञान आणि रोजगाराचे केंद्र जातलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयला. दिल्लीन सगळ्यात व्हडलो ड्रोन महोत्सव सुरू जाला. उक्तावण प्रधानमंत्र्यान केले. महोत्सवान ड्रोन उद्देग मळावेले 1600 प्रतिनिधी, 70 मायज प्रदर्शक वांटेकार, 150 रिमोट पायलटांक प्रमाणपत्रां दिली. भारतान 270 ड्रोन स्टार्टअप्स 2026 मेरेन उलाढाल 50,000 कोटी. ड्रोन के रूप में हमारे पास एक और ऐसा स्मार्ट टूल आ गया है जो बहुत जल्द सामान्य से सामान्य भारतीय के जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है. हमारे शहर हो या फिर देश के दूर दराज गांव देहात वाले इलाके, खेत के मैदान हो या फिर खेल के मैदान, डिफेंस से जुड़े कार्य हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने वाला है. इसी तरह टूरिज्म सेक्टर हो, मीडिया हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रोन इन क्षेत्रों में क्वालिटी और कंटेंट दोनों को बढ़ाने में मदद करेगा. अभी जितना इस्तेमाल हो रहा है ड्रोन का, उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं. शेतकी बरोबर संरक्षण मळार आणि अरिष्ट व्यवस्थापनातूय ड्रोनाचो वापर वाढतलो. कई युवा किसानों से मुझे मिलने का मौका मिला जो खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं. मैं उन युवा इंजीनियर से भी मिला जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं. आज 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी यहां दिए गए हैं. मैं इन सभी ड्रोन पायलट्स को और इस काम में जुड़े हुए सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है. ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है. ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. फाटल्या वर्सा पणजेन खुबशा मलेरिया आणि डेंग्यूच्यो केसी सापडल्या.
ह्या फावट सगळी जतनाय घेतले म्हणून पणजेच्या अर्बन हेल्थ सेंटराचो मेडिकल ऑफिसर सांगता। CCP आनी पणजे अर्बन हेल्थ सेंटरान पावसा आदली मलेरिया आनी डेंग्यूची जागृताय मोहीम सुरू केली। वाठार नितळ दवरात, उदक साचून दवरूं नाकात म्हूण उलो असले आता मॉन्सून सुरू जावपाचे आसा, सो ते खातीर आमी आमचे डेंग्यू किंवा मलेरिया खातीर अवेरनेस प्रोग्राम पणजे आता आयच्यान सुरू करता। सो महालक्ष्मी देवा कडल्यान आमी आज सुरू करतले आनी एंटायर पणजे हॉटेल्स हे सगळे कवर जातले। There are lots of cases of malaria and dengue which happened last year. So year we are trying to prevent that so that no more lives or we try to see that all the cases are reduced this time. In this area, Mahalakshmi temple area खूप cases asa last year. So आम्ही prevent करता. We have cleanliness drives. आम्ही fogging करता आणि we introduce fish in the wells. I mean house to house survey. Preparedness, we are organizing, we have already organized many drives in the past, but with the efforts of the CCP and with the and with us, we are going to organize, we are organizing this source reduction drives. So I request all the citizens of Panjim to kindly cooperate with this. कितली वर्सां तशेंच पडिल्ल्या वास्को मायमोळेचे तळ्यान बोटिंग बायणा दर्यादेगेर टुरिझमाच्यो सुविधा पर्यटन मंत्री रोहनाचे वास्कोकारांक उतर सगळ्या जाळवणदारांक विस्वासान घेवन खंय फुडलो प्लान करतले। आमदार म्हणटा वास्को डेड एंड आशिल्ल्यान टुरिस्ट हांगा पावना, बोटिंगा सारकिल्ल्यो सुविधा केल्यार टुरिझमाक नेट मेळटलो। हाचे पयलीं आमी तळें पळोवन आयल्या, ताचे तळ्याचे विचार खरेंच बरे आसा। इफ दॅट इज डन, आय थिंक इट विल गिव अ लॉट ऑफ बूस्ट to the tourism, which complements in the process of what we are talking in terms of tourism for the state. आम्ही एक नॉर्थ आणि एक सावथाक घेवपाचें घेतिल्लें, एक शास्त्रीन आणि एक नॉर्थाक, आनी ताजीची मागणी आसा की एक आमी बायणा करचो। सो वी वील अगेन हॅव अ मिटींग एंड सी हाऊ वी कॅन डू इट। एंड तातूंत बायणा बिचाक एक बरो एक रंग येतलो, विच वील बी एबल टू सी इट इन अ मच डिफरंट मॅनर, बरो दिसतलो। जेन्ना आमकां कळिल्लें फाटीं की गोंयचो सरकार आनी टुरिझम डिपार्टमेंट एक दोन म्हणजे एक सावथ गोवन आनी एक नॉर्थ गोवन मॉडेल बीच अशें करपाक सोदतात म्हणून, तेन्नाच आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें की तुमी करपाक सोदता जाल्यार सावथ गोवाचो वास्कोचो बीच तुमी हो घेवचो म्हणून, बायणाचो बीच तुमी घेवचो म्हणून। आनी करून वास्को एक डेड एंड जाला। वास्को हांगा हाजे मागीर आनी कांय ना, आनी हांगा टुरिझम रिलेटेड एक्टिविटी तशी कांय ना। सो आमचे वास्कोचो बाजारूय बी तुमी पळयला की ठप्प पडला। सो अश्यो टुरिझम रिलेटेड एक्टिविटीज सपोज हांगा बायणा स्टार्ट जाल्यो, मायमोळे हें जालें, आमचे बेट आयलंडाचेर आमी कितें करूंक शकले जाल्यार म्हाका दिसता आमी हांगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंटूय जनरेट करूंक शकतले। MPT आनी केंद्र सरकाराच्या मदतीन गोंयांत क्रूज टुरिझम वाडोवप आणि रोपवे सारकिले हेर टुरिझम प्रकल्पाविशीं केंद्र मंत्री श्रीपाद भाऊ आणि टुरिझम मंत्री रोहनान MPTत बसका घेतली। क्रूज टुरिझम जो आसा, हांव टुरिझम आसतना एक जेटी दिली ती ऑलरेडी जाली। आज परत आमी क्रूज टुरिझम असो एक्सपांड करपाक करता आनी एक जवळ जवळ आमी 125 कोटी रुपया ह्या सगळ्यांक दिल्ले आसा। आनी काही विशय आशिल्ले, रोपवेचे विशय आशिल्ले आनी कितें आशिल्लें ते सगळें आज जालें। आणि नॉटिकल टुरिझम आणि क्रूज टुरिझम पळयतले जाल्यार वन इनिशिएटीव दे हॅव टेकन अलॉंग विथ सोनावल जी वॉज ऑर्गनायझींग अ फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया क्रूज टुरिझम कॉन्फरन्स। त्या कॉन्फरन्साक आमी जेन्ना गेल्ले, वी हॅड लॉट ऑफ शेअरिंग ऑफ आयडियाज, आनी तातूंतल्यान आज आमी MPTन आयिल्ले टू अंडरस्टँड हाऊ वी कॅन थिंक अबाउट गेटिंग दीस वर्टिकल रायट। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। अटल सेतूचेर मर्यादे परस चड स्पिडीन गाडयो चलतात, ताका लागून एक्सिडेंट जाता अश्यो कागाळी येवंक लागिल्ल्यान ट्रॅफिक पुलिसान दोनूय वटेर स्पीड रडार बसयला। दोशी आशिल्ल्यांक फायन दिता स्पिडीन वचूंक जायना म्हूण समजायता ही ड्रायव्ह सप्तकभर चालू उरतली। ते उपरांत अदीमदीं स्पीड रडार घेवन ट्रॅफिक पुलीस खंय रावतले। आयज अटल सेतूचेर ट्राफिकाची एक ड्रायव्ह चालू आसा, जे हाय स्पिडीन येता, जे चड स्पिडीन येता, तेंचे खातीर हांगासर स्पीड गन लायिल्ले आसा आनी ते म्हणटा ही तेंची जी ड्रायव्ह आसा ती अदून मदून एक विका खातीर आसता। आनी जेन्ना हांगासर त्या हाय स्पिडा खातीर जेन्ना फायन पडटा लोकांक, तेन्ना लोक म्हणटा की ती फायन चड आसा, कारण ती फायन 1000 ते 2000 मेरेन सुद्दां वता। जाल्यार हांगासरले जे ट्राफीक पुलीस आशिल्ले तेंच्यांनी आमकां सांगलें जर तुमकां फायन जर वाचोवपाकूच जाय, की जर तुमकां फायन चड दिसता जाल्यार तुमी जे रूल्स आसा ते पाळात, ना की फायन कमी करची अशें मागचें न्ही, तर तुमी रूल्स आसा ते पाळचे जाल्यार तुमकां फायनूच पडची ना। जायते वर हांगा एक्सिडेंट जाता, लोक आमकां सांगता की ओवर स्पिडींग करतालो। सो पर द न्यू अमेंडमेंट फायन इन्क्रीज जाल्ले आसा। सो आमी लोकांकडे एकूच मागता की
पालन करतो ट्रॅफिक रूल्स अँड रेग्युलेशनाचो. हे नोटिफाईड स्पीड आहा ती पालन करचे, ओव्हर स्पिडींग करनाका. हो अदर सुद्दां ब्रिजार लोकांक दिसता की वन वे स्ट्रेट फास्ट पावतले आमी, तशें ना. कित्याक हांगा स्पीड लिमीट 50 आसा, नोटिफाईड स्पीड 50 आसा. आमी एकूच मागता लोकां कडेन पालन करता आमी हांगा स्पीड लिमीट. ही मोटार अपघात जात असल्या कारणान आम्ही प्रतिबंधक उपाय म्हणून ही रडार मशीन यूज करतात. आणि जे कोण 50 आम्ही स्पीड 50 ते 60 दवरता. त्याच्या उपरांत जे कोण येता 65-70 त्यांना आम्ही चलनी इश्यू करता. आणि त्यांना परत आम्ही समजावून सांगता की तुम्ही अटल सिटोऱ्याने येत असताना स्पिडीचेर येवंक जायना, स्लो मुवमेंटाचेर वचपाक जाय म्हणून. साधारण फायन 1000 आसा, थोड्यांक 2000 येता, जशी येता तशें. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. तूं म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता आयज हो जो एक्सिडेंट जाल्लो आसा हो बोरीम सर्कला कडेन. आनी हो जो टिप्पर ट्रक येतालो तो बोरयेच्यान फोंडेचे दिशेन येताली आनी ही पॅसेंजर बस शिरोडा टू सावड्ड्या वयताली. आनी अकस्मात जंक्शनाचेर ती जेन्ना बस भितर घेताली तेन्ना म्हाका दिसता कितें जालें खबर ना, आनी ट्रकाचो आनी तेजो मदींच हांगा इम्पॅक्ट जाल्लो आसा. एक पॅसेंजर बसींतलो मायनर इंजरीज जाल्लो आसा. हें पळोवपाक गेल्यार लोकांनी सर्कल हें बरें डेंजर हितूर आसा. हितूर हांगा हालींच ह्या सर्कलाचेर इलेक्ट्रिसिटीचे 3 जाण एक्सपायर जाल्ले गाडी पलटोन. आनी हें अशेंच हांगासर भरपूर अपघात जाल्ले आसा. सो लोकांची म्हाका दिसता डिमांड आसा की हें सर्कल वेवस्थीत एक कटींग करून वेवस्थीत करचें म्हणून बोरयेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. लष्कर, वायुदळ आणि नौदळाकडेन देशाच्या सुरक्षेची मोठी जबाबदारी. तिनूय दळां ही कामगिरी बरे तरेन करतात अशी तोखणाय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हाणें केल्या. रक्षा मंत्री कारवारा INS कदंबा नौदळ तळाचे 2 दिसांच्या भेटेर सी बर्ड प्रकल्पाच्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो. नौदळाची अंडर वॉटर ऑपरेशन्स आणि पाणबुडयेंत वचून रिव्ह्यू घेतलो. आज़ादी हासिल होने के बाद इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी यदि किसी के ऊपर है तो मैं कह सकता हूँ हमारी तीनों सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनके जवानों और अधिकारियों के ही कंधों के ऊपर है. और आज हमारा देश सुरक्षित है. भारत के बारे में सारी दुनिया में परसेप्शन बदल रहा है. पहले भारत की बातों को इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता, लेकिन आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर हमारा भारत कुछ बोलता है तो भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक लिया जाता है. कान खोलकर लोग सुनते हैं. उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो आप सबका है और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप का. तब जाकर ऐसे हालात पैदा. ताणे ह्या वेळार स्वातंत्र्य सैनिक अशफाकुल्ला खानान केल्ल्या बलिदानाची याद केली. आज यहां पर आपकी परिवार की माताएं और बहनें भी मौजूद हैं. मैं उनके सामने कहना चाहूंगा अशफाकुल्ला खां के बारे में. शायद आपने सुना होगा, अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हो गई और फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, अंतिम मुराद क्या है, ताकि तुम्हारी यह अंतिम इच्छा का संदेश, तुम्हारी अंतिम मुराद का यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाए. बहादुर अशफाकुल्ला खां ने, राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्ला खां ने उसी फांसी के तख्त से मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है. प्रुडंटा खातीर कारवार सावन प्रमोद फोंडे. दर्यादेगांनी टार बॉलाचे मोठे आव्हान आणि गंभीर विषय. पर्यटन मंत्री रोहनान ताची दखल घेतली. आरोशी दर्यावेळेची पळवणी केली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक घेऊन टीमीन टार बॉलाचे सॅम्पल एकठांय केल्यात. दर्याच्या उदकाचे सॅम्पलूय टेस्टीक धाडला. गरज पडल्यार केंद्रान शिपिंग मंत्रालयाकडे उलोवपाची रोहनाची तयारी.
हे दिसांनी आमी पळयलां की वेगळे वेगळे कोस्टलायनाचे टार बॉल्स येत आसा आनी जायते लोक ताचेर कंप्लेन करता. डेली आमी जशें आयकता की टार बॉल्स येता की बीच घाण जाता. आनी काल हाजे खातीर जो टुरिजम मिनिस्टर आसा रोहन खंवटे तांच्यांनी पोल्युशन बोर्डाचे ऑफिशियल्स टुरिजमाचे ऑफिशियल्स तांच्यांनी घेवन ROC बीचाचेर एक इन्स्पेक्शन केल्लें आनी इन्स्पेक्शन करता करता तांच्यांनी फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन घेतलें टार बॉल्साचेर. तांच्यांनी गोवा पोल्युशन बोर्डाक हे टार बॉल्स कलेक्ट करून ते सॅम्पल्स कलेक्ट करपाक लायल्या आनी जे बीच क्लिनींग मनीस आसा तांकां उदकाचे सॅम्पल घेवपाक लायले आनी दोनी जे उदकाचे सॅम्पल आनी टार बॉलाचे सॅम्पल हांचे खंय टेस्टींग करतले ते टू फायंड आउट द रिजल्ट द कॉज ऑफ द टार बॉल्स. आनी मागीर खंय ते CM कडेन उलयताले आनी शिपींग मिनिस्ट्री मेरेन हे टॉपीक घेवन वतले आनी हाजेर एक खंय तरी सुटावो काडपाचो तांच्यांनी यत्न केल्लो आसा. Tar balls and tar on the coastline has been a challenge that has been every year to year. There are certain things that we need to be looking at. Last few weeks media have been complaining of this, which is an annual affair. Spillage in high seas leading to these issues, and environmentally also we are needing to see how it has to be handled. Goa State Pollution Control Board has been given the mandate to issue directions or orders for cleaning up the thing. As of now, the beach cleaning guys have been cleaning up the whole thing. We had come to ROC beach to take a first-hand information about what exactly is happening. हाज्या वयल्यान आमकां फुडें कशें करपा जाय, कितें करपा जाय, we'll have to find solutions. Whether backward integration चलता, how we can use this or how we can to resolve this. Having it with hazardous people who are handling hazardous waste, तांचे कडेन टायम सद्या जो केल्लो आसा करूंक सोदतात, तातूंतल्यान how far we can go about. From the cleaning aspect, how we can look at it. A lot of things need to be discussed, but it's a serious issue as far as tar balls or the tar on the coastline is concerned, which spoils the coastline and also environmentally destructive. ते करपा खातीर म्हाका दिसता आज जो ROC येवन व्यू घेतला, since this is one of the points which has been coming, we have asked the Goa State Pollution Control Board to have a sampling check. Also, we have asked the beach cleaning people to pick up some samples of the water, so that whether it's skin irritant or whatever is happening, we need to know what is happening. So ते करून चेक करपा खातीर आमी सांगिल्लें आसा. I think we'll take a call on what exactly is happening after we pick up everything, reports are coming, and do the needful. We may have to talk to Ministry of Shipping at the center, Minister of Ports, and also align with the Chief Minister and get certain things moving and directions being given. वास्कोच्यान पुराय मिडिया खातीर विक्रम नायक. 60 वर्सां वेल्यान कोविड बुस्टर डोस आता सोमार, बुधवार, शुक्रार अशे 3 दीस लागींच्या हेल्थ सेंटरान घेवंक मेळटलो. तांकां डोस फुकट. आरोग्य खातें हर घर दस्तक सुरू करता. हेल्थाचो स्टाफ दरेक घरान वचून 60 वर्सां आनी वेले पिरायेचे नागरिकांनी बुस्टर डोस घेतला काय ना ताची खात्री करतले. दोतोर राजेंद्र बोरकारान सांगला. हेल्थ केअर वर्कर्स, फ्रंटलायन वर्कर्स आनी 60+ ह्या सगळ्या लोकांक म्हाजी मागणी आसा की तेणी बेगिनात बेगीन आमच्या गव्हर्मेंट हेल्थ सेंटरांनी वचचें आनी वॅक्सीन घेवचें. From one day, that is on Thursday every week, now we have shifted on to 3 days a week. That is Monday, Wednesday and Friday. And as per Government of India guidelines and instructions, आमी आता हर घर दस्तकूय राबोवपाक सुरवात करतात, which will be done on every Tuesday and Saturday. So all 5 days खंय ना खंय तरी वॅक्सिनेशनाची संदी प्रत्येक लोकांक तेंच्या एरियेन अवेलेबल आसतली. Wherein there are societies किंवा खूब घरां आसात, त्या लोकांनी सुद्दां जर एकठांय जावन आमकां सांगलें की आमचे 60+ लोक एक 10 and in multiples of 10 आसात, we would be happy to come to the doorstep and give the vaccine to each and everyone. आणि लास्ट म्हणून what we are trying is, we are planning to have टिका उत्सव now. 60+ 96,200 लोक असे आसात की यू आर ड्यू, म्हणजे त्यांना दुसरो डोस घेऊन 9 महिने कंप्लीट जाल्यात आणि दे आर ड्यू फॉर द प्रिकॉशनरी डोस. कोंकणी साहित्य संवसारभर पावयतले जाल्यार कोंकणी साहित्याचो जाता तितले भारतीय भाशांनी अणकार जावंक जाय म्हणून डॉक्टर भूषण भावेचें मत. तो कोंकणी लेखक महाबळेश्वर सैलाच्या 6 कोंकणी पुस्तकांचो कन्नडान अणकारीत केल्ल्या पुस्तकांचे प्रकाशन सुवाळ्यान कारवार उलयतालो. सैल म्हणटा अणकार जाल्ल्यान साहित्य जाय तितल्या वाचप्या मेरेन पावतले आनी लेखकांकूय उर्बा मेळटली. त्या भागाचो वेलनेस पोर्ट्रेट तुमकां मेळटलो आनी हो सगळो पोर्ट्रेट सगळ्याच लेखकांच्या साहित्याचो मेळटलो अशें ना. सहस्त्रकार एखादोच साहित्यीक निर्माण जातो, शेकड्याच्या
जरी धर्म केला देवी कडेन मोठे कुटुंब जरी केले तरी आमच्याकडे लक्ष येना. आयज आमकां आमदार आयिल्लो, मंत्री आयिल्लो, मुख्यमंत्री आयिल्लो, राज्यपाल आयिल्लो जाल्यार आमी कुठून तांकां अभिवादन करतले बिकॉज दे आर ऑन पॉलिटिकल पोजिशन. पूण आमच्या भागांत भारतातलो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार मेळिल्लो व्यक्ती हांगा जल्माक आयला, हांगा पोसता, हांगा वाडला, ह्या भेटूच ताचो विकास जाला आनी ताणें जें कितें बरयलां, ताणें जें कितें मांडलां साहित्यातल्यान तें ह्या भेट बद्दलूच बरयलां, ह्या मनशा बद्दलूच बरयलां. घडये तातलीं कांय पात्रां आमचे मदीं उपलब्ध आसात. अशें एका साहित्या बद्दल आमच्या मनांत कितलो आदर भाव आसता आमच्या मनांत खूब आसा, खूब कमी आसा. सगळे भाशेंत ते वच जाय, सगळे लोकां मुखार ते वच जाय. लेखकाक प्रत्येक लेखक कितें तरी सांगचें आसता, बरें सांगचें आसता आनी तो कोण सांगचें आसता तो हाता लेखन घेयना. जें सांगता तें सगळ्या लोकां कडेन पावोवंक जाय भारतांतल्या आनी लेखकाक तो उद्देश सफल जावूंक जाय. आनी प्रत्येक लेखकाक इच्छा आसता आपलें पुस्तक आपूण जें सांगता तें चडांत चड लोकांक वाचचें आनी चडांत चड लोकां कडेन पावचें म्हणून. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.